आज तुम चोईल जाल्यार पणजे आज जो कॅप्टन ऑफ द पोर्टसागेलो टर्मिनल इनॉग्रेट जावपालो, that inauguration has been cancelled. We have heard the minister saying that the inauguration has been cancelled because of the port laws act जो 2025 लास्ट इयर ऑगस्टा जो आउट केल्लो तेका लागून ते इम्प्लिमेंट जालें ना म्हूण तेमी आज हें केलें म्हूण ते इनॉग्रेशन केलें ना. बट जे आज एक न्यूज पेपराचे मराठी न्यूज पेपराचे येयलां, आय एम नॉट शुअर विच पेपर बट मराठी न्यूज पेपराचे येयलां की द युनियन मिनिस्टर हैज क्लियरली टोल्ड द गोवा गव्हर्नमेंट that they will not inaugurate this terminal because the Goa Maritime Board bill passed झालना and is not in place. आणि Goa Maritime Board bill number 36 of 2026 हांवें मार्चा म्हयन्या असेंब्लींत हांवें टेबल केल्लें, हें लॉ डिपार्टमेंटाक गेल्लें आनी तेच्या फाटल्यान कांय जालें ना. हें हांवें प्रॉपरली इंडस्ट्री कडेन डिस्कस करून मॅरिटायम लॉयरां कडेन डिस्कस करून हांवें हें बिल रेडी केल्लें. And I being from the maritime profession for 18-19 years, आज आमचो कॅप्टन एल्बन आहा, he has been sailing right from cadetship to म्हाका almost more than 25-30 years of experience. आमगे इंजिनियर मार्लन आहा, he has been sailing for right 20-25-30 years. कॅप्टन ग्लेन आहा, who's been sailing. So एशकोन इंडस्ट्री पार्टनर्सां कडेन सगळे एसोसिएशना कडेन शिप बिल्डिंगा कडेन सगळ्यां कडेन डिस्कस करून नो हाव घेवन हे बिल हांवें टेबल केल्लें. बट आज तुमी डबल इंजिन म्हणटाय आणि तुम्ही देशपेस गेलो इनॉग्रेशना सगळे कार्ड छापली सगळे केले आणि तुगे डबल इंजिनान उठसून कम्युनिकेशन सांगले that it cannot be inaugurated. So I think this is a failure. Why has this maritime board bill not been implemented? कित्याक कितुलेशे मिनिस्टर जाले. आज हांव बाब दिगंबर कामत जेन्ना हांव मेळ्ळो सकाळी इनॉग्रेशन आय हॅव टोल्ड हिम आय विल कम टू मीट हिम एंड आय विल गिव हिम दिस bill again. Although he must have seen the bill which has been presented in the assembly, because he is one person who has got a soft corner for shipping. He has been discussing with industry partners, he has been discussing with a lot of seafarers, and ताका एक सॉफ्ट कॉर्नर आहा की हेच्या पयलीं कितले जाण येवन गेले पूण कोणे इम्प्लिमेंट केलना. आनी कित्याक इम्प्लिमेंट केलना म्हाका दिसता की कॅप्टन ऑफ द पोर्टसागे जो डिपार्टमेंट आहा तेच्या अंडर 25-30 40 लोक काम करता. तेंगेलो जो पावर आहा तो पावर काबार जातलो. They will be accommodated into this board, they will be accommodated into this team. Plus आनी भुरगे येतले. This will become a big team, a big system in place. हेजे स्पेशल फंडिंग येतले. Crores of rupees are going to come here. Ships can come. एंकरेजीचे बोट येवपा जाताय. आज बॉम्बे एंकरेज इज फुल. टाइम लागता बोटिंग आणि बोटी जितलो टाइम लागता तितले पयस चड वयताय पोर्टाक. सो हिंग येन सर्वेज करूं जाताय. हिंग येन बोटीचे लॉजिस्टिक सप्लाय जे आहा ते करूं जाता, क्रू चेंज करूं जाता हिंग बोटीन. प्लस बोटी आमगे एंकरेज इज क्लोजर. सो ह्यो सगळ्यो करूं जाता. प्लस मॅरिटायम बोर्ड येल म्हणटरी एमपीटी कडेन डिस्कशन करूं जाता की एमपीटीन जे बेतला आसून जो आमगे कोस्ट जो आपल्या अंडर गेला सेंट्रला वचून सो तो पतो नडपाता. दिस हॅज टू बी ब्रॉट बॅक ऑन द गोवा मॅरिटायम बोर्ड. आणि हो बोर्डाक एक काम इम्पॉर्टंट आहे. आज कॅप्टन ऑफ द पोर्ट जाय नाही. सो इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आता ते ट्रेडिशनली कॅप्टन ऑफ द पोर्ट म्हणून आमी घेना आणि तेका लागून तितून तूं भायर सरपाक दूख लागता. सो हेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. वाय इज दिस एंटायर सिस्टम not allowing the legislative wings of all parties that are coming and taking place over here, all parties that are following the government after government केले. This is nothing new. महाराष्ट्रान फॉर्म केले, दुसरे गव्हर्नमेंटान फॉर्म केले, सगळ्याकडे मॅरिटायम बोर्ड हा. and through the maritime board everything is functioning. Investors येतले, ship building, ship designing, हे सगळे इंडस्ट्रीज कॉमर्स जातले. गोवा इज अ ब्युटिफुली लोकेटेड प्लेस टुडे. शिपिंग इंडस्ट्रीक जरी तरी एकोमोडेट करपाक आमकां जायो आनी वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द इन्फ्रास्ट्रक्चर. कित्याक आज आमगेले भुरगे बोटीर वचपाक सोदताय. कोणूय भुरगे क्रॉस कम्युनिटी सगळे भाजी कम्युनिटी भुरगे. आनी बोटीर तूं गेल जाल्यार शिपिंगाक गेलो, लॉजिस्टिक्साक गेलो, हुंय कसले कामां पोजिशन तुवें ऑक्युपाय केलें एक 1 लाख रुपीजा सकल तूं जोडपा तुगे आसना. एवरीथिंग विल बी मिनिमम 1 लाख सोन कॉमर्स जाता. कसलोय धंदो तूं शिपिंगाक कॉमर्स करता. सो इट इज वन इंडस्ट्री that is going to benefit so many households. म्हाका उमेद आहा की प्रत्येक घराब्यान एक भुरगो शिपिंगा आसपाचो. जावं तो तारवटी सी फेरर आसूं, जावं तो लॉजिस्टिक्स आसूं, जावं तो शिप बिल्डिंगा आसूं या कसले धंदे आसूं. पूण शिपिंग रिलेटेड धंद्यान आनी शिपिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीन जरी तरी प्रत्येक भुरग्यान एंट्री घेयली, चेडवान एंट्री घेयली, चेड्यान एंट्री घेयली जाल्यार आमगेलो पर कॅपिटा इन्कम जो आहा जो ऑलरेडी हाय तो तेज्या चड जातलो. आमगे लिव्हिंग स्टँडर्ड जो आहा
आमगे कल्चर जो आहा सो तो म्हाका दिसता आमच्यान सस्टेन करूं जातलें प्लस अनएम्प्लॉयमेंट जे आहा तें उणें जातलें. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट दीस बिल इज पास्ड. The central government is also emphasizing on this bill, but somehow the Goa government is getting, is being controlled by bureaucrats. Bureaucrats are the one who are not allowing. We have to ask the secretary, why is he not implementing, why is he not giving a clearance to start this Goa Maritime Board bill to get it implemented? Why is he doing it? What is his vested interest? Kite ha? Why are these few people in the bureaucracy trying to hold on this and misguide? आज श्री ऑनरेबल मिनिस्टर दिगंबर कामतीक मिसगाईड केल्लो हा की पोर्ट्स एक्ट जो हा 2025 जो येयल्लो ऑगस्टात न्यू येयलो तेजे लॉ फ्रेम करपा जाय आनी स्टेटान देर इज नथिंग टू दॅट. दोन्ही सेपरेट टॉपिक. सो देर इज नथिंग. हे मिसगाईड केलो आनी मिसगाईड कोताय कोण हे IAS ऑफिसर जे आहाय आनी आमगे गोंयकारू आहाय ते थोडे. एस जालो हा परिस्थिती. And why they are doing, I don't know. So I will make sure, I will have a discussion with Honorable Minister Digambar Kamath. I will also talk to him. I will put up my views. मुगे industry knowledge आती है और share करता लो. आणि मकसद we have to make sure that this maritime board, and I will put up this maritime board bill again in the July assembly session, which has to happen. Ritu Amaltu. Working in the engine department in the merchant navy. So as everything is discussed about this bill, as benefits not only the shipping जे कोण बोटी आसता on board, but also people on land like workshops, repair jobs, lot of opportunities for the jobs. आता सगळ्यांक खबर आहा there is so much of unemployment, but we have to do something. We have to create jobs. रावपा न्हू कोण जॉब दितलो म्हणून आपणाक, but you have to create job. That's the challenge, to create job. Lot of guys professionally हे भाशेन चिंताय we need to create job म्हणून. सगळे कडेन एक जॉब असले कितले candidates for one job लायनी आसताय. Very sad. We need to create job. That's now new concept which is going on. So regarding this maritime board जाल जाल्यार जायते opportunities आसतल्यो as discussed. So considering land jobs also, on board jobs also, a lot of job creation possible. Simple example is Singapore. Singapore is country, it's a small country, but it is totally dependent on shipping industry. Shipping industry is not only sailing, it has got various branches, just logistics, crewing, that full country is come up only on shipping. So आणि त्याने इतले त्रास घेऊन हे बिल केला. There is a lot of expertise who are there who have given their feedback and he is given it on the platter. So why not implement it? Just for your knowledge, Goa shipbuilding industry valued at 22,865 crores in financial year 24 has the potential to grow to 54,058 crore by financial year 37. Contributing nearly 11% of Goa's GSDP. So if it is going to benefit so much, why not implement it? And we have got a lot of shipping professionals in Goa right now. There have been, like as we said, we are sailing for last 30 years. I'm sailing for as a master for last 15-20 years. There have been in the various shipping industry, a lot of Goans have especially come up. So there are expertise here, and if this is implemented, it is going to be a boom. So we request the government जाते बेगीन हे implement करचे. सगळे कोण दिलो हा फकत just the last stage जे आती करपाची. Goa's potential is huge because Bombay port, Bombay anchorage is expensive. Anything loot astai. Bombay anchorage is full. The business is overflowing, and the next closest to Bombay, to Mumbai, is Goa. So boti thing Rao pata and Rahul Mundre anchorage there is a cost that is going to the port. So in anchorage येऊन supplies घेवपा जाताय. आमगे भुरग्यांक supply boat घालून जाताय. Supply करून जाता. Supply म्हणजे कितें जेवण. Vegetables, provisions, बोटींचे गान supply करून जाता. उदो supply करून जाता. Diesel supply करून जाता. भायल्यान anchorage चे रावन. A lot of huge scope is there for supply chain management. Cleanings करपा येताय. Passing करपा येताय. Surveys करपा येताय.
बॉम्बे एन्करेजीचे सर्वेयर रावल जाल्यार सर्वेयर बोटीचे वचपाक देर अ बिग कॉस्ट बिकॉज द डिस्टन्स इज व्हेरी फार. हिंगेन आमकां डिस्टन्सूय भोगले सो वी आर बेनिफिटींग इंटू एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट म्हणजे झिरो. एनवायरमेंट इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. बोट येवन एंकरा रावली आमगे सर्वेयर गेले हिंगा भुरगे आतां इंजिनियर आहाय कॅप्टन आहाय ते गोंय येयले म्हणटकीर दे आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन टू लीव शिपिंग एंड देन स्टे हियर. सर्वेइंग कंपनीज कार्गो होल्ड्स आहाय कार्गो होल्ड्स क्लिनिंग करपाक अंडर वॉटर सर्वे आसता बोटीची अंडर वॉटर सर्वे ड्रोन सर्वेज आसताय ते भाशेन सर्वे आसताय ह्यो सगल्यो बोमोय जाताय आनी हे वर्ल्ड भर जाता हे आमगे भुरग्यांक करूंक जाता. सो दीज आर द स्कोप्स. आनी सांगपाक चेअरमॅन ऑफ CII गोवा स्टेट काउन्सिल बाब अर्जुन चोगलेन एणे आपल्यागेलो जो रिपोर्ट रिलीज केल्लो लास्ट इयर इन 2025 ही ऑल्सो हॅज मेन्शन्ड सेव्हरल पॉइंट्स. सो तुमी जर तरी इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि इंडस्ट्री नो वाचलेल्या बरे जर तुमी आयकनाय जाल्यार हूम एल्स यू आर गोइंग टू लिसन टू. सो डिमांड इज ताबडतोब हे गोवा मॅरिटायम बोर्ड बिल नेक्स्ट असेंब्ली सेशना घालून पास करपा जाय आनी मागीर हो टर्मिनल आहा तो तेज अंडर द मॅरिटायम बोर्ड हो टर्मिनल तुमी इनॉग्रेट करपाक. द डिमांड इज व्हेरी सिंपल. आमी गोवा मॅरिटायम बोर्ड बिलूय घायलो हा इतू वर्स जाली कोणेंय घायलो ना आनी ते रुलींग सायडी घालपा सोदनाय कित्याक तांकां तो कॅप्टन ऑफ द पोर्ट्स जो तेंगे डिपार्टमेंट आहा तो तांकां बंद करूंक पडटलो. सो तितून वेस्टेड इंट्रस्ट घुसलो हा आनी ताका लागून कोण घायनासले म्हणून फायनली हांवें ड्राफ्ट करून लिगली वेट बी करून हांवें घायलो. तो असेंब्ली पार्ट कटेल जायली तेम घेयना ना आनी आतां आज जे इनॉग्रेशन जावपा आसलें तें इनॉग्रेशन जालें ना आनी मिनिस्टरान कितें म्हणलें युनियन मिनिस्टरान म्हणलें की यू हॅव नॉट फॉर्मुलेटेड टू गो अबाउट. सो आय थिंक द होल थिंग इज अबाउट द बिल. द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज एम्फसायझिंग दॅट ऑल स्टेट्स शुड हॅव अ मॅरिटायम बोर्ड बिल अँड फ्रॉम द मॅरिटायम बोर्ड बिल the shipping segment, the shipping industry is going to develop. There are funds that can come, there are companies that can invest. This is our demand. तुम्ही पळतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.